पण आयज 25 सुरुवात जाली तरी आसतना गोंयचे जनतेचो सबंद जनतेचो सेन्सस जायना। आमचे मत आहा, आमी हे मुख्यमंत्र्याकूय निवेदन दिल्ले, भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक श्री दामू नायकाकूय निवेदन दिल्ले आहा। सो आमच्या मता प्रमाणे जो 2011 सर्वे जाल्लो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नासले। हांव नको आता कित्याक भियेतात ते सर्वे करपाक। तेन्ना जो सर्वे जाल्लो तितून भंडारी समाजाचे पोषण आहा, भंडारी समाजाची जी जनगणना आहा ही चुकीचे पद्दतीन मांडलेली आहा। जी आसपाक जाय ती ना अशें आमकां दिसता। आमकां हे एक फील जाता की खंय तरी आमचो समाज भंडारी समाज आहा आनी भंडारी समाजात वांगडा ओबीसी समाज जो आहा, ज्यो 19 जाती आहा हे सगळे फटावता। आता भंडारी समाजा भितर आमी जर म्हटले 27% 19 जातींक 27% दिल्ले आहा आरक्षण, जाल्यार 27%हून सुबेस आमी आमचे जे पॉप्युलेशन आहा ओबीसी समाजाचे हे उणे उणे 50% क्रॉस जाता ओरिजिनल पॉप्युलेशन पळयलें जाल्यार। हेचे कारण म्हणजे कितें आहा, 19 जाती ह्यो भंडारी समाजान आहा। जसे भंडारी आसतले, खारवी आसतले, बाकीचे सगळे चारी आसतले, माले आसतले आणि बाकीचे सगळे ज्यो जाती आहा ह्यो मेळून सगळे 19 जाती आहा। पण त्याच्यात वांगडा जे क्रिश्चियन रेंदेर आहा, क्रिश्चियन SC समाज आहा होय ओबीसीन येता। ते दोन वाढले 19चे 20-21 साली। जे आयज मेरेन ह्या सरकारान जे डंगर बांधव आहा आमचे हेंकां STन अजून मेरेन समावून घेतलेले ना। केंद्राक डबल इंजिन सरकार आहा, गोंयान तेंचे सरकार आहा, केंद्राक तेंचे सरकार आहा। तेंकां 2012 स्वर्गीय श्री त्या टायमावेलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान एश्युरन्स दिल्ले। तेजे उपरांत 14 एश्युरन्स दिल्ले की आमी डंगर समाजाक आमचो सरकार येवनी वयर सरकार येवनी आमी डंगर समाजाक समावून घेता म्हणून। तो डंगर समाज आयज ओबीसीन आहा। म्हणजे कितल्यो जाल्यो 22 जाती जाल्यो। 22 जातीचे जर तुम्ही पॉप्युलेशन काडशात, सगळ्यान व्हडलो ह्या गोंयान जो समाज आहा भंडारी समाज आहा, विच इज आमी मानता 1/3 ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा। 1/3 जे पॉप्युलेशन आहा हे गोंयचे भंडारी समाजाचे हे कोण न्हयकारूंक शकना। तेजे उपरांत खारवी समाज दुसऱ्या नंबरार जो आहा वो खारवी समाज आहा, तेंचे वास्ट पॉप्युलेशन आहा। तेजे उपरांत बाकीचे जे समाज आहा ह्यो अश्यो करून 22 जाती ज्यो आहा ओबीसीन ज्यो पडटा, 2 क्रिस्तावांच्यो, एक तो डंगर समाज आणि बाकीचे ओबीसीतले ओरिजिनल, जाल्यार हे 50 ते 60% पावूंक शकता। आणि आमी हो दावो करता, कोणी म्हणटले ना 50-60 कशे, त्याकाच लागून आमी सांगताय सरकाराक सर्वे करात म्हणून। आमचे म्हणणे खरे ठरवपाक लागून तुम्ही सर्वे करात। आमी हेच्या फुडें एक पाऊल घेतला। आमी स्वतः जावन आमी भंडारी समाज गोंयचो जो तमाम भंडारी समाजातले आमचे जे लिडर आसतले, आमचे जे कार्यकर्ते आसतले, भंडारी समाजाचे आमचे बांधव आसतले, आमी स्वतः आमच्या समाजाची सर्वे करपाक चालू करतले। तेच्या उपरांत ती सरकार मान्यता आसूं वा नासूं, पूण आमी करपाचो आतां हो प्रयत्न करतले। आणि सरकार जर हे सेन्सस करपाक फाटी उरता जाल्यार म्हाका दिसता आमकां भायर सरोन ह्या सरकारा विरोध आवाज उठोवचो पडटलो। हांव नकळो सरकार सेन्सस करपाक कित्याक फाटी सरता। जाती मानिनात म्हणटा, बाकीच्यो गोष्टी म्हणटा सगळे बरें आहा, पूण काल हांव पार्लमेंटान लोकसभेची आणि राज्यसभेची बरी लेट मेरेन डिबेट चलताली। मुस्लिम समाजान चडशे व्हडलेशे ते समाजा भितर मानिनात, म्हणजे जाती भितर मानिनात। मुस्लिम सगळे एक म्हणटात आमी ते, पण तेंकां डिफायन करपाक लागून जे सरकार पक्षातले जे लोक असले काल राज्यसभेन आणि लोकसभेन, हे तेंच्यो जाती वेगळे वेगळे जाती सांगताले की हे अमके, हे सुन्नी, ते अमके, ते पश्मंदा, हे सगळे सांगताले। म्हाका अजब दिसता जी कम्युनिटी आपल्या जाती बद्दल केन्ना उलयत ना, आणि जे आमी हिंदू समाज उलयता, आमी आमच्या समाजा बद्दल उलयता, आमची कोणूच दखल घेयना, आणि जे कोण उलयना तेंची दखल तर पार्लमेंटान घेता। हे अजबाची गोष्ट दिसता। तेका लागून सरकारा कडेन म्हजी एक मागणी आहा, आमकां फोर्स करूं नाका, भायर सरोन आमी ही जनगणना करपाक तुमकां नाका शिवड जातलो। तेका लागून तुमी जाता तितले बेगीन ही जनगणना आहा ही करप, हे एक म्हज्या सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आहा। हांव विजय बाबाचे अभिनंदन करता। आयज आमी तांकां अभिनंदनाचो ठराव हाडलेलो आहा, अभिनंदन करता, कारण वालोर म्हणटा हांव तेका। जे ओबीसी घटकातले आमचे विधानसभेन जे आहा हे बोणे काय उग्गी बसले, हांव बोणे म्हणटा उग्गी बसले, पण एक नॉन ओबीसीतलो मनीस हो विषय जो आहा आमच्या रिक्वेस्टार तेणी विधानसभेन मांडलो। हांव खऱ्यांनीच विजय बाबाचे अभिनंदन म्हणटा, अभिनंदन करता, कारण तेणी फाटी फुडें पयले ना। बाकीचे जाल्यार कित्याक म्हणपाचें, आमकां जर दुसऱ्या समाजाचे मांड म्हटलेले आमी वगीर रावपाचें, आमकां कित्याक पडला। पूण तो नॉन ओबीसी जावन ओबीसीच्या बद्दलच्या लोकांची जी तेका तळमळ आहा, तेका एक भितरसून जे कितें आहा ते तेणेन विधानसभेन मांडले। पण एक वायट दिसले, सरकार पक्षान 0 आउट जरी जालो जाल्यार खुबशा गोष्टींचेर सरकार आपल्याक जाय जाल्यार बरें एक्सप्लेनेशन दिता, अशें न्हू तशें, पण फोर्स केल्या उपरांत सुद्धा, उत्तर दी म्हटल्या उपरांत सुद्धा
सरकारान फक्त नोटेड म्हटले आणि वगी बसलो. आयज मेरेन तेचेर आवाज ना. कित्याक आमी हे सरकाराक निवेदन दिवंक नासले अशें न्हू, आमी दिल्ले आहा. हांव तुमकां सांगता, हांव भारतीय जनता पार्टीन आसलो 2014च्या पयलीं आमी प्रायव्हेट सर्वे केल्ली, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन सर्वे केल्ले. हांवें म्हाज्या मतदारसंघान केल्ली. दया मांद्रेकर आसतलो, दयान आपल्या शिवोले मतदारसंघान केल्ली. बूथ वायज आमी सर्वे केल्ली सगळे जनतेची. पूण ती मागीर खंय लिपयली ती आमकां खबर ना. हे मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशनाकूय त्या दिसा हाडून हांवें दिल्ले आहा. सर्वे कित्याक करिना, जनगणना कित्याक करिना, हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आहा. ताका लागून सर्वे जावची आनी ओबीसी समाजाक आमचे जे मागासलेलो घटक आहा, ओबीसीन जायत्यो जाती आहा, सांगल्यो तुमकां, भंडारी आहा, तशेंच बाकीचे आहा. ज्यो स्किम्स आसतल्यो, ज्यो एज्युकेशन स्कीम आसतली, जो रोस्टर आसता हो कोण फॉलो करिना. नोकरे बद्दल आसात, एडमिशना बद्दल आसात, मेडिकल एडमिशना बद्दल आसात, किंवा वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजींनी जो ओबीसी प्रमाणे ह्या रोस्टरा प्रमाणे जो तांकां न्याय मेळपाक जाय हेजेर कोणाचेच लक्ष ना. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन सरकारान हेजेर आमकां न्याय दिवचो. परतून एकदां हांव विजय बाबाचे हो आवाज, तुम्ही आमच्या बहुजन समाजाचो आवाज, ओबीसी समाजाचो आवाज विधानसभेन काढलो. कोणी दखल घेतली ना सरकारान, कांय नजो, पूण लोकांक गोंयचे जनतेक कळ्ळें. हेका लागून हांव विजयाक देव बरें करूं.